litigants and lawyers. आता आमकां बरें व्हडलें बिल्डींग काडला, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पळय आहा तितून ट्रायल कोर्ट बिल्डींग काडला, 9 कोर्ट आहाय तितून. Earlier, even when I was president of the South Goa Advocates Association, we had called upon the court not to put up another building in the तितून गायनात म्हण डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आहा तितून कित्याक पार्किंग ना. आतां सगलो लोक कोर्टान पळय येता तो कार घेवन येता, जावं आदवोगाद जावं लिटिगंट. डिस्ट्रिक्ट कोर्टान सद्याक डिस्ट्रिक्ट कोर्टाक पार्किंग उणी जाता, सो तितून भितर आनी 9 कोर्ट आले. आतां खंय पार्किंग जातली तें आमकां खबर ना. थिंग सगळें मॅस जातलें इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इटसेल्फ. आनी भायल्यान रस्त्यार वी आर रायट ऑन द हायवे देर, दोन एक एंट्री सिटी येता एकलो फोंडी वयता रोड, थिंगा मॅस जाता सारकें, ट्रॅफिक मॅस आनी लोकांक त्रास जातले. म्हाका जाल्यार मातशें पूण समजना हें अशें करून तितून कित्याक घायलें तें. पार्किंग ना त्या बिल्डिंगेक आतां न्यू पार्किंग खंय आहा? देर नो पार्किंग देर. 17 खंय पार्किंग आहाय, 9 कोर्टांक 17 पार्किंग, तितले 17 पार्किंगान तुले 8-9 पार्किंग जुइजांकू गेले. मागीर लोकांक खंय पार्किंग, लिटिगंटां खंय पार्किंग, लॉयरांक खंय पार्किंग. आतां तेच दुर्गा आमगे कोर्टा दुरीग आहा तेच भायल्यान थोडी सुवात आहा खंय, आनी ती अर्लियर जज देशपांडेन खंय बरयल्लें गव्हर्मेंटाक ती एक्वायर करची म्हूण फॉर एडिशनल पार्किंग. मे बी अनादर 20-25 पार्किंग जाता म्हणटाय तें पुणी स्टार्ट करपा जाय बिफोर स्टार्टिंग द कोर्ट. अदरवायज थिंगा सगळ्यांक त्रास जातले. लोक कोर्टां येता आसतना लोक बाळ तकले बेजार जावन येता हेच्या तेच्या आहा म्हूण, आनी तेंकां पार्किंग ना आनी खूब जावं थिंगा. दीस आर बेसीक थिंग्स रिक्वायर्ड. आतां आमगे मेर्से कोर्ट गायला पणजे, त्या कोर्टा वचून थंय मासिव पार्किंग आहा, सो अंडरग्राउंड पार्किंग, सायड पार्किंग, कितलें पार्किंग आहा ते भाशेन पार्किंग जावपा जाय. सावथ गोवा आमकां मारगांव वी आर हेडक्वॉर्टर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बी सगळो आसा, पूण आतां हें प्रॉब्लेम जातलें, पार्किंगाक मेजर प्रॉब्लेम जातलें. दोतोर 31 डिसेंबरा मेरेन ते कंप्लीट करपा आसा प्रोजेक्ट आनी दे आर प्लॅनिंग टू स्टार्ट दॅट. सो तुमची जी ऑर्गनायझेशन आहा कोर्ट रिलेटेड हेची, सो विल दे बी एबल टू सपोर्ट दिस कायंड ऑफ अ थिंग? See what happens finally, this is the issue not only of advocates, mind you. advocate म्हणटे सेकंडरी, लिटिगंट इज द फर्स्ट. हे कोर्ट बांदले लोकांक, advocateंक बांदू न्हय. advocate go there to help. So आमचे कितें आहा एडवोकेट, तुमी आमकां थिंग गेले म्हळ्यार आमी थिंग येतले, but that doesn't mean government should do that. Government has to pay attention to the litigants, needs of the litigants. लोक कोर्टां वयता तेंका लागून कोर्ट बांदले, advocateंक लागून बांदू ना. बट आमचे कितें जाता फाल्यां लोक त्रासान पडटा, आमी तेच्या लोकांक वचपाक पडलें न्ही. So I expect the Advocates Association to stand up and we will. But this is issue of public. They have said they will not enter the court. Building कडे building parking असना. No, I can understand private building कटाय ते कोताय ते. जो तर सरकार एक बिल्डिंग बांधता फॉर पब्लिक यूज, तुम्ही कलेक्टरेट काढला मातानी सावधानी कंप्लीट थिंग पार्किंग आहा जाय तशें ते भाशेन हें करपा न्ही, बरी व्हडली प्लेस घेवपाची, पार्किंग करपाचें पणजे केलें ते भाशेन. हेजेर तुमचे असोसिएशन गव्हर्मेंटाक बी लेटर बी केला? हेच्या पयलीं केलें. इवन वेन आय वॉज देयर वी हॅड इन्फॉर्म द कोर्ट, हांवें पावचें ना. बट आतां कितें आहा, एसोसिएशन हॅज बीन टेकिंग इट अप. पूण कोण आयकता एसोसिएशनाचें? ते आपणाक जाय तें करताय न्ही ते. आयज पार्किंग आहा कोर्टा ऑपोजीट आहा, दॅट इज सॉर्ट ऑफ पब्लीक पार्किंग दे. पूण थिंग लेकून दिल जायत स्पेशल रिजर्व करी तूं एटलिस्ट थोडो पर्पज सर्व जातलो. थिंग एक 50-60 कार एसोसिएशनाक एका ओन्ली फॉर कोर्ट दवरपा जाय, लिमिटेड पार्किंग, आनी थिंगा वाचपा जाय कोण पार्क करपाक. मागीर मोठो क्रॉस ओवर करून येवपाक पडटलें. पूण तेश केल्यार लेगून थिंग जायत ट्रॅबल जातलो, ट्रॅफिक ब्लॉक करूंक पडटली. लोक येता वयता न्ही एंट्री पॉयंट, थिंग पुलीस दवरूंक पडटलें फ्रॉम दॅट पार्किंग, बिकॉज यू हॅव टू क्रॉस द रोड. ट्रॅफिक कंजेशन जातलें थिंगा, पोतपोतून बंद करूंक पडटलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.